Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोंयकार कसो म्हाका गोंयचो मोग आसा देखून गोंयांत जे इलिगल कितें घडटा ताचेर एक गोंयकार कसो हांव आयज आवाज काडटा। हांवें ती नाल्लाची खोप पळयल्या कित्याक हांव थंय शिकला, पूण आतां थंय हे पळय हे व्हडलें बिल्डींग येयला। कशें येयलें, कोणें बांदलें, कोणें परमिशन दिलें तें तुमी जाणा। आनी ह्यो नाड बुद्धी जर अश्यो बंद जायना जाल्यार आमचें गोंय काबार। नाल्लाची खोप आसा थंय तर आयज सरकार येदो व्हडलो हो बंगलो बांदूंक दिता जाल्यार फुडें कितें करतलो हांव नकळो। देखून हें स्ट्रक्चर पळय जें बांदलां तें मोडोंकूच जाय आनी आमी गोंयकारांनी एकठांय जावन तें मोडूंक जाय। आयज आनी एक फावटी आमी सगळीं हांगासर जमून सरकाराक सांगूंक सोदता, बाबा तुवें केलां ताचेर आमी निशेध मारता। I would like to put this question as a TCP minister to Babu Kaulekar. His first intention is there to give the schemes tractors for the agriculture field. I would like to ask with Babu Kaulekar today, in the interest of Kalango youth, that why he cannot give one bulldozer to demolish this old heritage which has been built in the this thing, or you call that heritage at old Goa. आज इलिगल कन्स्ट्रक्शन केला आणि आमचं सरकार अजूनही आज 29 डे असलो उपोषणाचं सत्याग्रहाचं आणि अजूनही आमचं सरकार कान आले ना, आपले कांयच ताका पडून गेल्ले ना। तर म्हाका दिसता जय जय म्हणून गोंयकार आणि गोंयची प्रतिष्ठा आणि गोंयची शान एका धक्को येता ते डिमॉलिश जावपाकूच जाय। थँक्यू। हे आमच्या आख्या गोंयांत पळोवंक वयशी जाल्यार कमीत कमी अरावंड 26 मॉन्युमेंट्स आहा जे डिक्लेअर केलेले आसा युनेस्कोन, आनी तातूंतले 16 हेरिटेज मॉन्युमेंट्स हे खुद ओल्ड गोवान आसा। बाकीचे 2 कांदोलीम आसा आमच्या, आनी बाकीचे हारवाल्या बिचोली हे सायडीन सगळ्याक आसा। प्रत्येक जणांक आमी एक उलो मारता की आयज कोमटीन जी स्टार्ट केल्या एक रॅली, एक प्रोटेस्ट रॅली काढून ती प्रत्येक गांवांनी करची म्हणून आमी उलो मारता। जे इलिगल स्ट्रक्चर थंयसर जाल्लेले आसा ते प्रत्येक गोंयकाराच्या मनान उजो पडला की ते स्ट्रक्चर मोडल्या शिवाय आमी उगी बसचे ना। हे हुपीचेर तेणे तिगा गडबड केले म्हणजे तेणे आटोल बाजिला हे पारसे म्हणून तिगा हे घर आहा पारसे ओल्ड गोवन आसले पारसे घर आसलो ते कळ्ळो ही हुंप म्हणून सांगिल्ल्या आनी पंचायतीन DCPन हे घर दाखयलां म्हणजे हे घर थिंग आसलो म्हूण। हे घर थिंग केन्ना नासलेलेंच, बोगले देखून ना हे घर पारसे आहा आनी हे घर आसलो म्हूण सांगिलां आनी आतां तेणी हे घर बांदिलां आनी हे घर बांदिलां। ही जाली पयली काणी। दुसरी काणी कितकोन बांदिले थिंगा आमगेली इग्रोज माते आहा, सान फ्रांसीस सायर आहा, सेंट जेजिटन चर्च आहा आनी थिंगा एक ASI म्हणलेली संस्था आहा, आर्किओलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, तेणे थिंगा डिमार्केशन केला आसता की तुमची सायट प्रोटेक्टेड एरिया आणि थोडी रेडियसाक इट इज कॉल्ड प्रोहिबिटेड एरिया एंड देयर इज अ थर्ड लिंक व्हिच इज कॉल्ड रेस्ट्रिक्टेड एरिया। ते करपाक बसयल्लो आनी हाय कोर्टाची पळय ही ऑर्डर आहा की चीफ टावन प्लॅनरान सायटीची इन्स्पेक्शन करपा जाय आनी तो रिपोर्ट घालपा जाय आनी मेमोरंडा करपा जाय आनी मागीरच तें परमिशन दिवपा जाय म्हणून। ही ऑर्डर सारकी क्लियर कट आहा आनी ती क्लियर कट ऑर्डर आसतना ती ताणें चीफ टावन प्लॅनर एक्टेड इन वायलेशन ऑफ दीस हायकोर्ट ऑर्डर, तेन्ना ताका पनिशमेंट हो जावपाकूच जाय। तें आतां लायसन्स जें पळय एप्रुवल दिलां तें कॅन्सल केलें म्हूण जायना, तुमी दिलें कशें काय म्हणून ताका डिसमीस करपा जाय, ना जाल्यार हें सगळें अशेंच जातलें। तुम्ही जाणात आज हे हेरिटेजा भितर इलिगल कन्स्ट्रक्शन जाले। कशें कन्स्ट्रक्शन जालें? हे TCP पर्सेंटेज घेतात आनी थंय बसून
अप्रुव्हल दितात. पंचायत पर्सेंटेज घेतात, थंय बसून कन्स्ट्रक्शन लायसन्स दितात, थंय बसून ऑक्युपन्सी सर्टिफिकेट दितात. म्हाका सांग, हायकोर्टाची ऑर्डर आहा आणि ही हायकोर्टाची ऑर्डर म्हणजे कितें म्हाका सांगपाक तुमकां आनंद जाता. द कलंगूट युनायटेड सोशल अँड कल्चरल असोसिएशनान एक कोर्टात केस घाल्ली आणि ते कोर्टात केस नंबर 372 ऑफ 2009 तुमगेले हांणी केस घाल्ली आणि तातूंत ताणें सारकें सांगलां चीफ टाउन प्लॅनरान फिजिकल सायट करपाक जाय पर्सनली आनी इफ इज सॅटिस्फायड विथ दॅट एवरीथींग जाल्यारच ते अप्रुव्हल दिवचे म्हण. पूण हांगा चीफ टाउन प्लॅनर जो पळय आहा तो ऑफिसांतलो भायर सरना, फकत विटामीन एमाचे सगळीं कामां करता आनी लोकांक खोणा घालता. आनी तशीच पंचायत तेन्ना म्हगेले हांगा डिमांड आहा एक, ते इलिगल कन्स्ट्रक्शनाचे डेमॉलिश करचे. डेमॉलिश केले म्हूण जायना. डिमांड नंबर 2, जो पळय चीफ टाउन प्लॅनर आनी टाउन प्लॅनर जे पळय कोण आसात तांकां डिसमीस करचे अंडर CCS आनी CCA रुल्स.